नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. लिकर बंदीचे अंतर 220 मिटरांचे आडून गोंयाक फायदो ना. बार्रांची सुवात हालवूनय कांयच जावचें ना. गोंयाक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांतल्यान काडचे भायर लिकर ट्रेडर्सांची मागणी. एरियल सर्वे नाका, स्टेट हायवे डिनोटिफाय करात. 75% लिकर शॉपांतली साल्वार. नवा एक्सायज कायदो, सुसंगत ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी दिवची सुप्रीम कोर्टाक लिकर ट्रेडर अध्यक्ष दत्तप्रसाद हेडो. बीजेपीचे पडिल्ल्या आमदारांची चिंतन बैठक. दर एकल्याची रजावां. कोण म्हणटा पक्षांतलेच नडले, कोण म्हणटा चर्च, कोण म्हणटा तवडकार. कायदोय बादलो. वाळपयचो आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणे वचपाचो बीजेपीचे युती सरकारांत विश्वजीत मंत्री. सूत्र म्हणटात ह्याच सप्तकांत अमित शहाचे सभे पयलीं आज जाली. पयले 100 युनिव्हर्सिटी कॉलेजीचे रँकिंग सरकारान केलें जाहीर. गोंयाक 4 रँक. फार्मसी कॉलेज 30वी, GIM 37, केपें सरकारी कॉलेज 53वी. गोवा युनिव्हर्सिटी घसरली 20वेल्यान 64 नंबरार. आनी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाची फुटबॉल अकादमी जातली भारतांतली बऱ्यापैकी एक. तंत्रीक संचालक केस नायडू उलयलो. अकादमींतले अंडर 14 चलयांच्यो ट्रायल्स दोळ्यारांत. लिकर बंदी खातीर हायवे सावन अंतर 500 मिटरां वयल्यान 220 मिटरांचेर हाडलें म्हूण गोंयाक व्हडलोसो कांयच फायदो ना. आसा त्या सुवाते वयल्यान बार्रां हालवूनय व्हडलोसो कांयच फायदो जावचो ना. सरकारान बार्रां लिकर ट्रेडर्सांक साल्वार करूंक वेगळो उपाय काडचो पडटलो. मेघालय आनी सिक्किमा भशेन गोंयाक आदेशाचे कक्षेंतल्यानूच भायर काडचें पडटलें म्हूण लिकर ट्रेडर्स मागतात. सोमारा तांची मिटींग जाली. मंगळारा ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात. मेघालय आणि सिक्किमा भशेन गोंयाक आदेशाचे कक्षेंतल्यानूच भायर काडचे पडटले म्हूण लिकर ट्रेडर्स मागतात. सोमारा तांची बसका जाली. मंगळारा ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात. We would impress upon the government to file a curative petition or file an independent petition or maybe an application in the same petition to seek exemption for the state of Goa, because exemption is the only solution to this problem. Saving 1,000 outlets and letting go 2,000 outlets will not be a solution, because the majority of the bar and restaurants and small retailers are along the highways. The demography of Goa is such that all the settlements are around the or besides the highways, and of course the settlements and the bar and restaurants as well as the retailers were prior to the said roads being declared as highways. सुप्रीम कोर्टाच्या लिकर बंदीचे गोयच्या मार्केटांचेर सायड इफेक्ट दिसपाक लागले. बंदीचो बारा आणि लिकर शॉपां सयत बाकीच्या मार्केटाचेरूय परिणाम जावंक लागला. लिकर नाशिल्ल्यान रेस्टॉरंटांचे खाणा जेवणाचो बिझनेस पडला. बार रेस्टॉरंट बंदीन मडगांवचे नुस्तें मार्केट, भाजी मार्केटांतलोय बिझनेस सध्या पडला. भायर बी वचो नाय, आमी गोंयांत रावले बिझनेस करपा म्हूण. म्हाका दिसता आमकां त्रास आसा हेच्या मुखार. पयलें मायनींग बंद जालें, आतां बार बंद जाली आनी हेच्या मुखार आमी जाणाय कितें जाता म्हूण. म्हाका दिसता आमी आतां पोर्चुगीज पासपोर्ट करूंक पडली. मेन बिझनेस म्हणल्यार आतां रेस्टॉरंट आनी हॉटेल्स आहा, बार रेस्टॉरंट. ते मेन फर्स्ट थिंग आहा ते आमचे बाजार चलता म्हणजे ते हॉटेला लागून चलता. ती हॉर्टिकल्चर गाडयो जायते येयले रस्त्यार, ते पब्लीक सगळे थिंगा बार वता. आतां आमगे मार्केट डिपेंड आहा ओन्ली तर हॉटेल आनी रेस्टॉरंटच आहा, आनी मातशी बारीक बारीक कॅटरिंग बी आसता पळय तेजें आसता. आनी आतां ते लिक्वर बॅन जालें पळय, तेज्यान मिनिमम 70% मार्केट इफेक्ट जाला. This is because of the ban of alcohol. Now we are owning a bar and restaurant. Now for that reason, if we cannot serve alcohol, we have almost cut down on all other material like chicken, vegetables. We have cut down by 75%. That means there is no enough business to buy all this product. Sodas and the cold drinks, whatever concerning with the restaurant is been reduced by 75%. बारा आणि रेस्टॉरंटवाले नावेलीचो आमदार लुइजिनाक मेळ्ळे. थंय शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकारूय आशिल्लो.
ह्या सरकारान अजून पासून सुप्रीम कोर्टान रीट पिटिशन केला आणि हाच्या फाटल्यान कारण आहा आयज बीजेपी पक्षाची आणि बीजेपी सरकाराची जावं केंद्र सरकार आणि स्टेट सरकार तांची स्टेट पॉलिसी नॅशनल पॉलिसी तांचे एजेंडा आहा प्रोहिबिशन घालपाची आणि ते एजेंडा प्रमाणे बीजेपी सरकार केंद्रान जो आहा तांणी एफिडेविट फायल केला सुप्रीम कोर्टान तेंचो एडवोकेट पांडा मुट्टेणे की दे आर फुली सपोर्टिंग दिस 500 मीटर बॅन. आमचे शिरोडीचे खुबशे बार आनी रेस्टॉरंट जे आहा पळय न्ही तेय अफेक्ट जाताय. सो म्हाका दिसता की तांकां सगळ्यांक रिलीफ मेळपाक जाय. गव्हर्मेंटान वेज अँड मिन्स काडचे पडटले जेणे करून हे सगळे गोंयच्या लोकांक हे जे ट्रेडिशनल प्रोफेशन जे आसा ताका रिलीफ दिवचे पडटले. लिकर बंदीचेर उपाय काडपाक बार अँड रेस्टॉरंटवाले आपापले पद्दतीन तकली लडयतात. आता भायल्यान पर्सनल लिकर हाडून बार रेस्टॉरंटान पिवंक बसतल्यांक मेकळीक मेळची म्हूण मुद्दो आयला. With a request that direction should be issued to all excise officers, inspectors, that they should not stop citizens from carrying their own liquor into restaurants, even which are situated within prohibited areas from highways. Now see what happens is Supreme Court has directed that there should not be any sale of liquor in restaurants situated on highways, but Supreme Court has not said that there should not be any consumption on those premises. The Goa Excise Act also does not say that consumption of alcohol is prohibited in any public place. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एरियल सर्वे केलो ना आनी सगळे स्टेट हायवे डिनोटिफाय केले जाल्यार 75% लिकर शॉपां वाचूं येता. लिकर ट्रेडर अध्यक्ष दत्तप्रसाद हेडोनात उलयलो. आदले इजीचो ह्या विशयाचेर खंय सारको अभ्यास ना. सोऱ्याचे नेटार एक्सिडेंट जावचे न्ही आनी लिकर ट्रेड साल्वार जावचो म्हणून नवो एक्सायज कायदो आनी सुसंगत अशें ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिवची म्हणून दत्तप्रसाद उलयला. तीन 3210 शॉप्स बंद आसा. आमकां एक आदल्या एजींच्या कडल्यान स्टेटमेंट सुद्दां आयलें की बार आनी रेस्टॉरंट्स आर नॉट इन्क्लुडेड. एक्चुअली दे वर इन्क्लुडेड, बट तांच्यांनी अशें स्टेटमेंट दिलें की दे आर नॉट इन्क्लुडेड. आतां हाचे वयल्यानूच कळटा की देर वॉज नो स्टडी. जर एरियल डिस्टन्स मेजले ना हय आनी जर एक्सेसिबल रोड डिस्टन्स मेजले कितले शॉप सेव जातात? डेफिनेटली अनदर 1000 आनी 1000 इजिली. जर सोरो पिवनूच एक्सिडेंट जाता न्ही, एज लिकर इंडस्ट्री वी वील बी द फर्स्ट पर्सन्स टू शट डावन द एंटायर इंडस्ट्री वॉलंटरी. फाटल्या 5 वर्सांचो रिकॉर्ड्स काडून पळया. देर इज जस्ट वन डेथ ड्यू टू ड्रंकन ड्रायव्हिंग इन द लास्ट 5 years. 500 meters आणि 220 meters जो कायदो लायलो ताच्या फुडें वचून तो घेवंक शकता न्ही. आतां आल्कोमिटर जो लायले फाल्यां पुलीस तांकां धरतले, सायडीक व्हरतले, बाबा आपल्याक कितें दी म्हणटले. एक म्हणजे एक्सायज एक्टान क्लियरली बरयल्लें आसा की यू शूड नॉट सेल लिकर टू अ ड्रायव्हर ऑर अ कंडक्टर. नाव आय थिंक समवेअर वी ऑल्सो नीड टू बी इम्प्लिमेंटिंग इट. नाव इट इज टायम to just cancel the entire excise duty act and एक सारको फ्रेश 2017 act जो फुडल्या 100 वर्सां खातीर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसायटी पॉलिसी डॉक्युमेंट एक्झॅक्टली हो असो सारको फॉर्म करून आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन मागीर रिव्यू पिटिशन काडून स्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी काडली, ट्रॅफिक रुल्स हें केले, लिकर पॉलिसी आणि ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी कोरिलेटेड आशिल्ली. हें करून आमी सुप्रीम कोर्टान वचून रिलीफ हाडपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाक वचचें न्ही, पयलीं आपले घर जाग्यार घालचें, एक्झॅक्टली घराची डॉक्युमेंट जाग्यार घालचे, एक्झॅक्टली आनी मागीर ते डॉक्युमेंट घेवन कोर्टान वचचें सारकें. आनी हें घर जाग्यार घालपा खातीर बेगीन करचें. फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर एक्झिस्टींग एक्सायज लॉ स्क्रॅप करून नवो एक्सायज लॉ अलॉंग विथ पॉलिसी एटलिस्ट तुगेलो ऑर्डिनन्स काडून तरी नोटिफाय जावपाक जाय. इफ यू आर नॉट गोईंग फॉर असेंब्ली सेशन, कम आउट विथ अ ऑर्डिनन्स आणि ताजे उपरांत मुखार वचपाचें आनी सुप्रीम कोर्टाक धाड. वॉट एवर द लिगल एस्पेक्ट्स दॅट डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम इज टू सी. म्हणल्यार ट्रेडर्सांक जाता तितकी बेगीन रिलीफ हातूंच्यान सरकारान दिवंक जाय. PWD मिनिस्टर की पयलीं फोंड्या, बिचोले हांगा जे डिनोटिफाय जाता हें इमिजिएटली मातशें करा. इट इज जस्ट अ स्मॉल स्ट्रेच. शॉप्स ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेव जावपाक शकतात आउट ऑफ 3200. म्हाका तरी दिसता एटलिस्ट 1700 to 1,500 to 1700 रफ 50% to 60% सेव जावंक शकता. म्हणजे एक म्हणजे तो एरियल डिस्टन्स मेजनासतना जर 220 आणि 500 डिनोटिफाय करून रस्ते डिनोटिफाय जर जालो आख्खो रस्तो
जाल्यार अराउंड 75% ऑफ द ट्रेड विल बी सेव्ड. लायक स्टेट हायवेज कॅन बी डिनोटिफाईड. मनीसबळ विकास मंत्रालयान देशांतले पयले 100 युनिव्हर्सिटी आनी कॉलेजींचे रँकिंग जाहीर केलां. गोंयाक 4 रँक. मंत्रालयाच्या लिस्टा प्रमाण गोवा फार्मसी कॉलेज 30वी, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 37वी, केपेची सरकारी कॉलेज 53वे सुवातेर, जाल्यार स्वता गोवा युनिव्हर्सिटी 64 नंबरावेल्यान देंवल्या. गोवा युनिव्हर्सिटी 20वेल्यान 64चेर, फार्मसी कॉलेज 23वेल्यान 30 पावली. ह्यो आसात पयल्यो 10 युनिव्हर्सिटी. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस सायंटिफिक रिसर्च बेंगलुरू, जादवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता, अन्ना युनिव्हर्सिटी चेन्नई, युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद, युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्ली, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयंबतूर, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी. मंत्रालयाच्या लिस्टाप्रमाण गोवा फार्मसी कॉलेज 30वी, सांखळेची गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 37वी, केपेची सरकारी कॉलेज 53वे सुवातेर, जाल्यार स्वता गोवा युनिव्हर्सिटी 64 नंबरा मेरेन देंवल्या. पोरूचे रँकिंग पळयल्यार गोवा युनिव्हर्सिटी 20वेल्यान 64चेर, फार्मसी कॉलेज 23वेल्यान 30 पावली. गेल्या वर्सा NIT गोवा 76व्या रँकार आशिल्ली, पूण ह्या वर्सा गोंयचे एकूय इंजिनियरिंग कॉलेजीक रँक मेळूंक ना. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. घेऊ एक ब्रेक.